मोपा विमानतळ प्रकल्पाची सुवात पर्यावरण संवेदनशील. प्रकल्पाक क्लिअरन्स दिताना ह्या गजालीकडे आड नजर केल्या म्हण NGOनी प्रकरण NGTच्या उपरांत आता सुप्रीम कोर्टान व्हेला. कोर्टान विमानतळाच्या कामाक स्टे दिल्या. त्याचे उपरांत थंय चल्लां ते बेकायदेशीर म्हणपाचो दुबाव खरो. हो सगळो प्रकल्पूच खंय जमीन हडप करूंक. मोपा प्रकल्पाक जमीन गेल्ले शेतकार सोमारा पणजे आझाद मैदानाचेर पावले. सुप्रीम कोर्टाचे जे जजमेंट येयला ते जजमेंटान आमकां इतलो दिलासो दिला की आमचे सामके मन अशें हें जाल्ले भियाल्ले पळय तो एक आमकां बरो आसरो मेळ्ळा. सुप्रीम कोर्टान सांगलें की बाबा हे सगळें तुमचें चुकीचें जालां आनी जजमेंट ते भाशेन येयला. तांकां एक म्हयन्याचो हें दिला की तुमी सगळो अहवाल सादर करून कितें तें दाखयात. पूण म्हाका दिसना ते कितें दाखयतले कित्याक ते कितें करतले तेच्याशी मतलब ना. ते अहवाल सादर करतले खोटो करतले कित्याक आज पर्यंत सगळें खोटें जालां हें सिद्ध जालां हे सगळ्या गोश्टी वयल्यान. म्हणून आमची सगळ्या लोकांची एक अशी मागणी आहा की जी आमची जमीन जर सुप्रीम कोर्ट सांगता तेंचे सगळे ते इलिगलांनी स्टॉप दवरले. आमी आमची बरे भशेन जमीन मागता नाजाल्यार आतां कितें लिगल आमचेशी आतां म्हणटा थंय जजमेंटूय हा कायदोय आमचे सायडीन हा. आमकां तांकां भायर काडचें पडटलें जावं सरकारान तांकां भायर काडून आमचो जागो खाली करून दिवपाचो. प्लस तिलारी इरिगेशनाचो जो कॅनल गेला सकयल्यान ताका कमांड एरिया आसता आनी ते कमांड एरियेच्या भितर दुसरो प्रोजेक्ट येवंक जायना. पूण हेंच्यांनी दुसरो प्रोजेक्ट हाडलो कित्याक दादागिरी. पूण ते इरिगेशनाचेर उदक फक्त शेताक आसता यूज. पूण तेंच्यांनी आतां ते GMR कंपनीक प्रायवेट जावं हॉटेलांक विकतात ते. पूण आतां GMR कंपनीक दिवपाक वयर व्हडली पायपलायन स्पेशल आतां खणटात. पूण ती आतां आमी म्हणटा बंद करपाची ना, ती पायपलायन आतां चालू दवरपाची आनी तेचें उदक आमकां शेतकारांक दिवपाचें. तेंच्यांनी कितें थंय डिस्ट्रॉय केला म्हणटा ते आमी पळयता. आमी परत ते आसा तशें ग्रीन करतले. पूण आमची जमीन आमकां बेगींतल्या बेगीन आमकां ती हातीन जाय. आणि आमची काजू असले ती काजू आता कापले त्याच्यावर तरी आमचे मातशे पोट चलतले. पण आमचे आता सध्या म्हणजे आणि ते काजू कापले थंय आता कांयच करूंक ना. थंय तशें घातलेले आतां असलें काम ना काय ना. इतकी एक वर्स तरी आमी खातलो असलो. आतां काजू बी तेंच्यांनी सगळे हांगान उडयले आनी आमी कितें करपाचें आतां. तेचे कितें तरी उपाय ते सरकारान करपाचो म्हणून आमी मागता इतकें. जमीन आमची दिवपाची. माझी जमीन जी आसा ह्या शेतकार भावांची जी जमीन जी आहा हांव 1 इंच दिवपाक तयार ना आसा. म्हाजें पोट आसा, म्हाज्या भुरग्यांचें जें जिवन आसा तें फुडलें जनरेशन जें आसा तें खंय रावतलें. म्हाजे कडेन जमीन जी आहा ती सगळी एअरपोर्टान आडयल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर विजय ओमकार फळारी.